हरे कृष्ण ऐक पडतो हरे कृष्ण ऐक पडतो हा आता ऐकत असते. ಸಕಳಾಕಿನ ಸುರುಯಾಮ श्री राधा गिरधारी चरणारी मी दंडवत अर्पण करता तदुपरांत जगद्गुरु द मोस्ट मर्सीफुल श्रील प्रभुपादाल चरणारी दंडवत अर्पण करता ताचे नंतर मी दीक्षा गुरु परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराजाल चरणारी दंडवत अर्पण करता त्याच्यानंतर मी शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू चरणारी मी दंडवत अर्पण करता त्याच्यानंतर मुरलीचरण प्रभूला आणि सखी चरण माताजी चरणारे मी दंडवत अर्पण करता त्याच्या उपरांत अंग उपस्थित सकळ वैष्णवाला आणि वैष्णवी चरणारे मी दंडवत अर्पण करता आणि तुम्हाला आशीर्वाद मागता की आईची मग ती साहेब दिला तर लाईक करणं करची तशी म्हाका आशीर्वाद दिवं का म्हणून तुम्हाला प्रार्थना करता वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आजचे टॉपिक मग दिलेलं असं कॅन गुड कर्मा कॅन्सल बॅड कर्मा म्हणाली आम्ही पुण्य कर्म करता चांग कर्म केल्यारी आमगे केलेलं वाईट कर्म कॅन्सल जास्त आहे म्हणून वाईट प्रश्न त्या टॉपिक येऊची पुढे आम्ही फर्स्ट कर्म कसं म्हणू आमकां गोतस का कर्म कंचाक सांगता ती कोणाक सांगता आमी कर्म म्हणून कर्म म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हे आमगेल शरीर दाखवून हे शरीर आसा आमकां देवान आमी भौतीक जग भौतीक मटिरियल एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स तूं हे शरीर आमकां देवान दिला जेन्ना आमी हे शरीर आमगेले कर्मेंद्रिय आसता पळय त्या कर्मेंद्रिय दाखवून आमी काम करतात ते हात पाय दोळे कसं आमी काम करतात पळय ताका आमी कर्म सांगतात हे शरीर कसं कार्य करता पळय चांग असो वाईट असो त्या सेकंडरी पण ह्या शरीरान जेन्ना आमी कसं कार्य करतात पळय दॅट अकाउंट्स टू अवर कर्म ताका आमी कर्म सांगतात आणि एक शरीर काम कशी करता म्हणारी नाव बॉडी या शरीर आमगेले एक ग्रॉस मटेरियल हे ग्रॉस मॅटर एक जेन्ना सटल मॅटर आमगेले 3 कसं म्हणाली मन बुद्धी आणि फॉल्स इगो अहंकार तांतू माइंड मन आमका कसं सांगता त्या करच्याक त्या आमी करतात हे शरीरा माध्यमांत आमी कार्य करतात आता मन जेन्ना आमकां चांग काम करच्याक सांगता पळय चांग कार्य म्हळ्यार पुण्य कर्माचें कार्य म्हळ्यार हॉस्पिटल करचे की गरिबांक जेवण दिवचे की तांकां दुड्डू दिवचे की स्कूल ओपन करचे की ह्या पुरा चांग काम जेन्ना मन आमकां सांगता ह्या पुरा काम करता तेन्ना हे शरीर त्या पुरा काम करता हे चांग काम केल्ल्याक आमी सांगताची पुण्य कर्म त्या म्हळ्यार गुड कर्म तशीच जेन्ना आमगेले मन तूं कसं वायट विचार येता कोणाक कश्ट दिवचे मर्डर करचे नाका नाका उलोवचे कोणाकय कोप येवचो कोपांत आमी कसं उलयतात पळय ते आमगेले मन सांगचे म्हणून त्या शरीरा माध्यमांत जावचे ताका आमी सांगताची पाप कर्म म्हळ्यार बॅड कर्म नाव आता आमकां कळ्ळें कसं कर्म कसं आहे गुड कर्म कसं आहे आणि बॅड कर्म कसं आहे आता आमगे टॉपिक आयचे कसं म्हळ्यार चांग कर्म करून आमी केल्लेले वाईट कर्माक आमी कॅन्सल करूं जातलें म्हणून हो एक आमगेले आयचे टॉपिक
एकदम ब्लंट आन्सर म्हणाली, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर दिवका जाणारी जायना म्हणून आम्ही सांगितलं तर पॉसिबल ना. आता पॉसिबल ना म्हणाल कशी आम्ही तातूंत फ्यू एग्जाम्पल्स पळोवया. आता एक उदाहरण दिला रे, सपोज खंयचो एक मनशान एक जनाक जिश मारला, वापस आनी एक लाखे जिश मारला, वापस तिन्नी जाग्यार ज्यूस मारला, पेस्कतीन जावो कसं नाही करून ताका मारला. आता ताण 3 जनाक जिश मारला म्हूण ताणें 3 वेळा हरिद्वारा वचून गंगांतू स्नानांनी केलारी, बुडक्यांनी मारलारी, ते पाप जातले नलिफाय ते जायना, पॉसिबल ना ते. कित्या म्हणाली ताणें मर्डर केला की कोणाक जीव मारला ते बॅड कर्म, पाप कर्मान ते येता, ताजे ताका फळ मेळटा. तशीच ताणें हरिद्वारा वचून गंगा नदींतू ताणें बुडक्यांनी मारलारी, ताजे तें पुण्य कर्मा लॅक जाता, ताजे फळ ताका सेपरेट मेळटा. जाल्यार तें मर्डर केला ताजे निमित्त वचून ताणें गंगा वचून हरिद्वारा वचून ताणें न्हालारी, डुबकी मारलारी, बुडकी मारलारी, त्या काय स्क्वेअर ऑफ जायना. आता भौतीक जगतांतू कोर्ट आनी वकील, कोर्ट, हाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज हे पुरो आसत. ते कसं जाता असं हाजी खातीर न्हू मात्र न्हू, लॉ अँड ऑर्डर कंट्रोल करूंक मात्र न्हू तांणी अशें. आता केलो एक मनशान कोणाक मारलारी, ताका सपोज कोर्टा व्हरता ती, तागेली केस हियरिंग येता ना, तो जजाक सांगता जज साहब हांव मर्डर केला वय, त्या मनशालो मर्डर केला, जाल्यार तुमी म्हाका सोडात कितें म्हळारी त्या मनशाले घरचे जितले जैन आसत पळय तांकां हांव हात दाखोवन हांव तांकां पोसिता. तशें म्हळ्यार जज सोडता ताका, जायना. ताण मर्डर केला म्हळ्यार ताका पनिशमेंट मेळटाची जी. तातूंत कांय तो मागीर हांव तांगे घरच्याक पळयता त्या पुरा केल्यार जज सोड दिना. गुड कर्मास, बॅड कर्मास कॅनॉट बी कॅन्सल्ड बाय गुड कर्मास, पॉसिबल ना ते. तशीच एक सान आमगेले एक डे टू डे एग्जाम्पल घेतल्यार पळय, स्कुला शिकता चेडूं आसता ती, एक चेडूं तांतू व्हेरी इंटेलिजंट, शिक्षांतू मस्त ब्रिलियंट तो, हुशार मस्त तो, नित्य ताण तागेलें होमवर्क प्रॉपर ताण करचें. एक दीस अशी ना ताणें होमवर्क करनी, प्रॉपर होमवर्क करचें की कसं वाजूच सांगेल टिचरान तें वाजूच की, मागीर नेक्स्ट डे टिचरान निमगेल ताणें आन्सर दिवची की, पुरा एकदम फूल इयर ताणें परफेक्ट केला. केन्नाय टिचराक तागेलें कसं कंप्लेंट ना, परफेक्ट ताणें पुरा तागेलें डे टू डे तागेलें होमवर्क करचें की पुरा परफेक्ट तागेलें. जाल्यार फायनल एग्जामान ताणें एग्जाम दिना जाल्यार ताका पास करतात. तेन्ना टिचर हें आलोचन करता, ना ना ह्यान फूल वर्स ताणें लायक करून अभ्यास केला, प्रॉपर पुरो आन्सर हांणी दिला, तसो एग्जाम दिना जाल्यार ताका मार्क्स दिवन हांव पास करता. तशें जायना तें, पॉसिबल ना. ताणें एग्जाम दिना म्हणाली ताणें फेल जावची पयली, खंडीत फेल जाता. तेन्ना ताणें पुरो फूल वर्स ताणें लायक करून वाजिला की बरयला की अभ्यास केला की तें कांय कामां येना ताका. इट वॉज नो यूज. तेन्ना ताणें एग्जाम दिना जाल्यार ताजें फळ ताका मेळटा. आनी जेन्ना ताणें फूल वर्स कंप्लीट वर्स ताणें पळय लायक करून अभ्यास करता न्हू, टिचर येता गॉगल्स दिता, टिचर ताका फाटीर एक पॅड दिता की न्ही तूं लायक करून शिकता तें ताका रिवॉर्ड बिकॉज ऑफ हीज गुड वर्क.
तशीची हे पुरा आमी एग्जाम्पल्स दितात हेचो. दीस आर ऑल जनरल एग्जाम्पल्स आमी दितात ती. तशीची सपोज आमी एवरी डे नित्य आमी लायक घरांतू लायक पौष्टिक जेवण जेवता ती. तातूंत पुरो आसत, प्रोटीन्स आसत, कार्ब्स आसत ती, विटामिन्स आसत, मिनरल्स आसत. ते लायक आमगेले आमी एक जेवण खाता ती, जेवता ते 2 वेळा लायक करून. एवरी सिंगल डे आमी लायक करून जेवला ती जाल्यार एक दिवसू आमकां चिक्के कंटाळ येता रांदप करच्याक. तेन्ना आमी भायर वचून खाता ती. सपोज भायर वचून खाता ती आनी खाल्ले खंय म्हळ्यार थंय प्रॉपर क्लेनलीनेस ना पळय, साफ सफाई ना, अनहायजिनीक कंडिशनांत आमी खातात समजून. एक आलोचन करा ती. आनी नेक्स्ट डे तागेलें पोट वायट जाता, ताका कांयच जाता, ताका फूड पॉयजन जाता. तेन्ना पोट सांगता तुवें ना ना फुल्ल वर्सान पयलीं दिसान लायक जेवण जेवला जाल्यार आज एक दीस ताणें ते रोड सायड जेवला ताका हांव खाण खाल्ल्यार हांव ताका कसो न्ही करना, हांव पोट लायक दवरता. तशी जायना. ताणें जे दिवसू ताणें रोड सायड अनहायजिनीक कंडिशनान तूं बसून ताणें खाण खाल्ला म्हळ्यार त्या फूड पॉयजन जावचेची. तेन्ना पोट हें आलोचन करनालें की ताणें इतलें लायक जेवण म्हाका दिलां फुडें, आतां ताणें एक दीस मात्र नवें हें दिलां जाल्यार हांव ताका कांयच करना. तशें जायना तें. ताणें जेवण सम कर न्ही, खाण सम कर न्ही ते दिवसू, नेक्स्ट डे ताका ताजें रिजल्ट मेळटा, फळ मेळटालेची. आनी तूं कसो न्ही कॉम्प्रोमायज जायना, खंयच्याय विशय हाजेर कॉम्प्रोमायज जायना. तेन्ना आतां हांव तुमकां कसं कळटा म्हळ्यार हें आमगेलें एक जनरल एग्जाम्पल जालें. हांव तुमकां कसं कळटा म्हळ्यार प्रत्येक कर्माचें ताजें एक विशेश आमकां फळ मेळटा. चांग कर्म केल्यार चांग फळ मेळटा आनी वायट कर्म केल्यार ताजें आमकां पाप फळ मेळटा, ताजें फळ मेळटा आमकां. हें जालें आमगेलें जनरल अशी जी एक डिस्कशन. तशी शास्त्रांत तातूंत आमी उदाहरण पळयल्यार पळय, शास्त्रीक उदाहरणांतू एक राय आशिल्लो नृग म्हणून. त्या रायान एक वेळार तागेल्या मस्त सकट गाय आनी आशिल्ले. ताणें एक ब्राह्मणाक केलो गाय दान दिली. ताणें केलो सकट गाय दान दिली. ताणें तो ब्राह्मण सकट गाय पुरा गाय घेवन तो चमकलता. जाल्यार तातूंत एक गाय आसा पळय वपास वाट आनी चुकून कशी तरी वपास रायाल्या गौशालांत आयली ती एक गाय. आतां तशेंच स्वल्प दिवसान तो सोदीत आसत, ताका गोत ना गाय हांगा आयला म्हणून. तशीच आपास एक 2 दिवसान आनीक ब्राह्मण आयलो त्या राया लागीं, नृगा लागीं. तेन्ना वपास त्या रायान त्या आनीक सेकंड ब्राह्मणाक वर केन्नाय दान दिलें गायेचें. तेन्ना ती गाय आसा पळय कोण फर्स्ट ब्राह्मणाक दिलेली ती चुकून वापस आयली पळय, ती गाय वापस सेकंड ब्राह्मणाक दान करता तो. आतां राय आगोत ना अशें जाल्ला म्हणून. जाल्यार ताणें चुकून एक पाटी दान दिल्लेली गाय वापस सेकंड टायम विंगड ब्राह्मणाक दिला. तेन्ना तो फर्स्ट ब्राह्मण आशिल्लो पळय ताका तें कळ्ळें की मिगेल गाय विंगड ब्राह्मणाला आसा म्हणून. तेन्ना तो ताका सांगू वता. तो ताका सांगता ही गाय मिगेली म्हाका सुरवात दिल्लेली ब्राह्मण रायान, तूं हें म्हाका वापस रिटर्न कर म्हणून सांगता. जाल्यार तो आयकना. तो म्हणा तो कसो म्हणटा म्हळ्यार ना ना ह्या म्हाका दिला ही गाय रायान, हांव तुका दिना म्हणून तांगे दोग जाणांले आर्ग्युमेंट जाता. तेन्ना दोगूय जण सुमार वेळ जाय सुमार आर्ग्युमेंट केले नंतर तांणी रायाला वता ती. फर्स्ट ब्राह्मण सांगता ही गाय तूं म्हाका दिलेली, ती चुकून तुमगेल्या गौशाळांत आयला आसताली, तुमी वापस दान हें सेकंड ब्राह्मणाक केला. दोगूय जण आर्ग्युमेंट करता ती. तो सांगता ही मिगेल गाय, दोनीच सांगता ही मिगेल गाय म्हणून. तेन्ना तो राय आसा पळय नृग राय तो दोगूय जाणांक ऑफर करता
की हांव तुमकां एक एक लक्ष गाय दिता, ही गाय सोडात तुम्ही. जाल्यार दोगूय जाण आयकना, हट तांकां तीच गाय जावं. कशी तरी तांगेले आर्ग्युमेंट बंद जायना आनी दोगूय जाण मागीर एकदम दुख्ख जाता दोगूय जाणांक आनी त्या दुख्खान तांणी गायाक श्राप दिता. ती आतां तें कर्म अशें जाल्ला त्या रायाकय गोतना, अननोइंगली ताणें जाल्ला, तर गोत अशें तें जाल्लेलें जाल्यारय ताणें तें चुकला तें काम करताना, तेगेलें चूक जाल्ला थंय म्हणून ताका त्या दोगे ब्राह्मणां श्रापा निमित्त ताका सोकोडी म्हणून ताका जन्म जाता, ताका श्राप मेळटा. सुकोडी म्हणाली लिजर्ड. आणि एक डीप वेल लावन तूं बायन तूं तो ताणें राबका थंय तागेले ताणें राबका म्हणून तशें ताका श्राप मेळटा. आतां हांगा रायाक गोत्तू वरकेन ना ते ताणें सेम राय विंगर ब्राह्मणा दिला जाल्यारय ताका ताजें फळ मेळ्ळां. तें एक नंबरार तें पाप. फर्स्ट ब्राह्मणाल्या गाय वापस घेवन विंगडाक दिवचें, फर्स्ट ब्राह्मणाक गुत नाशी, ताणें सेकंड ब्राह्मणाक दिवचें, तें पाप कर्मांत आयलें. ताका गोत नाशिल्लें रायाक, चुकून ताणें केलां जाल्यार ताजें ताका फळ मेळ्ळां. तशीच आमी आनी एक एग्जाम्पल घेतला री अहिल्या, गौतम ऋषील बायल अहिल्या रामायणांत. जेन्ना इंद्रू गौतम ऋषील रूप घेवन येता तिगेलो तो भोग करच्याक, तेन्ना अहिल्या गोतना. तेन्ना जेन्ना गौतम ऋषी वापस येता सकाळी तागे नित्यकर्म आनी कर न्हू, तेन्ना ताका पळोवन इंद्र धांवता तागेलो ओरिजिनल फॉर्म घेवन. म्हळ्यार तो सुरवे गौतम ऋषी जावन येवन ताणें अहिल्याक अपवित्र करचा प्रयत्न केला, ताणें अपवित्र केला. जाल्यार जेन्ना ओरिजिनल गौतम मुनी ताका सकाळी न्हांवन आनी पुरा नित्यकर्म करून येता, त्या इंद्रान पळयता तो थंय तातून धांवता, त्या घरा दाखून धांवता तो ओरिजिनल फॉर्म घेवन भायर धांवता थंय दाखून. आतां तेन्ना अहिल्याली चूक ही एक आमी सांगता की आसय आनी नाय. जाल्यार गौतम ऋषीन तिका श्राप दिलो म्हणा वयना, गोत नाशिल्लें जाल्यार चुकून तिणें केलेलें तें बाय मिस्टेक इट हॅपन. जाल्यार गौतम ऋषीन तिका फातोर जावपा म्हणून तिका ताजें फळ मेळ्ळो. तांचें तात्पर्य कसं म्हणाली, फॉर एवरी एक्शन देर इज अ रिएक्शन. प्रत्येक एक्शनाक एक रिएक्शन आसता, त्या रिएक्शना भायर त्या चुकता जायना. चांग एक्शन केल्यार ताजें रिएक्शन चांग मेळटा, तशीच वायट काम केल्यार वायट एक्शन केल्यार ताजें आमकां फळय भोगता. कित्याक म्हणाली कर्मणा दैव नेत्रेण, श्लोक असो भगवता म्हणून, कर्मणा दैव नेत्रेण. ताचे अर्थ कसन म्हणाली, आम्ही कसन करतात पळय कर्म, दॅट इज ऑलवेज ते ऑलवेज पळय सुपरविजनान तूं देवाल सुपरविजनान जावचें तें काम. कर्मणा दैव नेत्रेण, देवाल दोळ्या दाखून चुकून आमी कसनय कर्म करूं जायना, तें चांग असो वायट असो. आणि हाची फळ आमकां कशी मेळटा. आतां सिनफूल एक्टिविटीजाचे फळ दोन टायप आसता. एक आसता मॅच्युअर्ड सिनफूल एक्टिविटीज. मॅच्युअर्ड सिनफूल एक्टिविटीज कसन म्हणाली, आज आमकां कसन फळ मेळटा पळय. आतां कोणाक एक्सिडेंट जाता, कोणाक लॉटरी लागता, हें तागेलें आयचें फळ आतां आज ताका मेळ्ळा.
ते कशी मेळचे ताका मॅच्युअर्ड सिनफूल सांगतात. मॅच्युअर्ड म्हळ्यार तागेलें फुडल्या जन्माचे ताणें कर्म केल्लें पळय तें कर्म आज ताका मॅच्युअर जाल्ला म्हणून ताका आज तें मेळचें. जशें आमी बँकांतू FD करतात पळय ताचे नंतर एक मॅच्युरिटी डेट येता आमकां ताचे एक्स्ट्रा अमावंट कसली मेळटा. तशीच फुडल्या जन्मान तूं कसली कर्म करताची तेजे तो मॅच्युअर जाता पळय ताची मॅच्युरिटी आयली तेन्ना आमकां ह्या जन्मांतू आयच्या दिवसाक ताजें आमकां फळ मेळटा. ताका सांगतात आमी मॅच्युअर्ड सिनफूल एक्टिविटीज मॅच्युअर जाला. आनी सेकंड कसन म्हणाली इमॅच्युअर्ड सिनफूल एक्टिविटीज. इमॅच्युअर्ड कसन म्हणाली आमी ऑलरेडी कर्म केला सिनफूल कसन की पाप आमगे फुडल्या जन्माक केला जाल्यार आनी ताजें फळ पिकता न्ही. पिकता न्ही म्हणाली आतां आमकां ताजें फळ मेळ्ळी मुखार मेळूं पुरो मेळटालें मेळूं पुरो न्ही 100% मेळटालें बट दॅट आर कॉल्ड एज इमॅच्युअर्ड. आनी ते मॅच्युरिटी ताका येयनी. हाजें एग्जाम्पल कसं दिवया म्हणाले आमी आंबोच पळय आंबो झाडार केलो आंबो पिकता ते आमी इमिडिएटली ताका आमी रुखार दाखोवन काडून आमी खावयेत जाल्यार खंयची पिकता न्ही पळय ताका आमी खावचा जातलो तेन्ना त्या दीस जायना. ताका पिकच्याक आनी स्वल्प दीस जावका ते स्वल्प दीस जाले नंतर मात्र आमी ताका काडून खावयेत. तशीच एक चोर असतो पळय तागेलें काम कसं चोरचें न्हू चोरी करचें तागेलें काम. तर आज चोरी केला काल केला परां केल्लें ताणें चोरी आपास फाय करतालो जे दिवस ते ताका पुलीस धरना पळय ते दोळ ते तागेलें हें केल्लें कर्म पळय तागेलें मॅच्युअर जायनी म्हणून ताका धरना ती खंयचे दीस तागेलें तें कर्म मॅच्युअर जाता पळय ऑटोमॅटिकली ही वील बी अंडर अरेस्ट ताका पुलीस धरताले. हें एक आमी एक इमॅच्युअर्ड सिनफूल एक्टिविटीज एक एग्जाम्पल अशी घेवया फॉर अवर अंडरस्टँडिंग. अर्थ जावपा खातीर आमी एक एग्जाम्पला माध्यमान हे प्रयत्न करतात. सांगचें म्हळ्यार कसं म्हणारी एवरी एक्शन हॅज अ रिएक्शन. आमी कसं कर्म करतात पळय ताचें आमकां फळ मेळटा ती अगेन आमकां हें प्रूव जाता. आतां भगवद्गीतांत वरकेन सांगला देवान श्लोका देव कसं सांगता 14.18 ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगण्य गुण वृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः. हाजो अर्थ कसं म्हणारी कोण सत्वगुणांत कार्य करतात पळय सात्विक कार्य करतात पळय तांगे नेक्स्ट जन्म हायर प्लॅनेट्सां जाता वयरचे लोकांत जावचे. वयरचे लोक म्हणारी स्वर्ग जन तपलोक जनलोक महालोक ब्रह्मलोक वरचे न्हय थंय वरकेन तांगेले जन्म जाता. कोण आहे सत्वगुणांत कर्म करतात पळय तांगेले. कोण रजोगुणांत काम करतात पळय पॅशन तांगेले जन्म जावचो मटिरियल डिझायर कोणाला आसता पळय कोणा भौतिक इच्छा मस्त आसता तांगेले जन्म तांगेले मध्ये जाता. कोण रजोगुणांतू तांगेले कर्म करतात पळय तांगेले आनी तांणी मागीर हें भौतिक जगतांतू तांगेले जन्म जावचो. आनी कोण तमोगुण प्राधान्य दिवन काम करतात पळय तामसीक काम करतात पळय तांगेले जन्म जावचे. एके तांगेले जन्म जाता तोगूच अधो गच्छन्ति तोगूच प्लॅनेटान जावचे ना जाल्यार हे पृथ्वींत हे अर्थ हे भौतीक जगतांतू जाल्यार तांकां एनिमल किंगडमान तांगेले जन्म जावचो जानवर जाल्यार. आतां सपोजींग गुड कर्मा आनी बॅड कर्मा कॅन्सल करता जाल्यार कृष्ण हेचो श्लोक बरयतालो की चांग कर्म केल्यार वयर वताची वायट कर्म केल्यार सकयल वताची
राजसिक कर्म केल्यार तुम्ही अंगार आपता ती तेन्ना कृष्णान हे श्लोक कशाला बरयला मागीर इट ऑल्सो प्रूव्स की एवरी एक्शनाक एक रिएक्शन आसता. हेतून ते आमी एक स्टोरी माध्यमान की एग्जाम्पल माध्यमान पळयलेलें जाल्यार भगवद्गीतान तूं क्लियर बरयला. तशी नातील जाल्यार हे श्लोक कृष्ण सांगनाशिल्लो. तशी जी अपास भगवद्गीता तूं 14.16 तातूंय सांगला. कसं म्हणाली? कर्मण सुकृतस याहू सात्विकम निर्मलम फलम राजसास्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम. हाचे अर्थ कसं म्हणाली? चांग कर्म केल्यारी त्या कर्म तुमगेल्या सात्विक भावार तुम्ही करता आणि ताची फळ तुमकां अकॉर्डिंग तशी मेळटा. तशीची राजसीक मोडान तुम्ही काम केल्यारी तुमकां त्या लेखार तुमकां फळ मेळटा आणि ताचे रिजल्ट कसं म्हणल्यार मिजरी. खंयच्याचे? राजसिकाचे. सात्विकान केल्यार हॅपीनेस मेळटा, खुशी मेळटा तुमकां. राजसिकान तूं कार्य करतना तुमकां मिजर आतां राजसीक म्हळ्यार कसं तमो राजसीक गुणान काम करता म्हळ्यार पॅशन म्हळ्यार ताका तो एके बिझनसमॅन जातालो. बिझनसमॅन जाल्यार मागीर काम करता जिवनान तूं तुमगे डिझायर्स वाडता वता. त्या डिझायर्स तुमगे इच्छा पूर्ण करता जाल्यार तुमी आनीक चड काम करता ती एक टायपार मिजरी नव्हे. तुमकां दुड्ड मेळटा मागीर तुमी कमयतात मागीर जाल्यार त्या दुडवाक खुशी कितले दिवचो, ताचें सूख कितलें दिवचो. ताजे नंतर तुमकां अपास कश्ट आशिल्लो म्हळ्यार वयना. ताका सांगता ती मिजरी. आनी तमो गुणान तूं आमी काम करतना आमकां ताजें वायट आमकां फळय मेळटा. आतां ह्या वेळी देवान 14th चॅप्टराचे 16 आनी 18 दोन्ही श्लोकाचे अर्थ सेम. दोन वेळा कंटिन्यूस सांगला. ताचो अर्थ कसं म्हणाली? गुड कर्माचे आमकां फळ लायक मेळटा आणि पाप कर्माचे फळ आमकां त्या लेखार मेळटाची जी कर्म कॅन्सल जावच्या साध्य ना. अगेन इट इज प्रूव्ड. तसला रे हातूंत दाखवून आमकां कशी भायर पडूं येता? हाऊ कॅन वी गेट आउट ऑफ दिस गुड कर्मास अँड बॅड कर्मास? तो एक प्रश्न येतो आमकां. कॅन्सल करूं जायना. तेन्ना वाट खंयची हातूंत दाखवून भायर पडका जाल्यार तेन्ना भागवतमान तूं 11.14.19 हातूंत 11th canto chapter 14 श्लोक नंबर 19 हातूंत देव उद्धवाक सांगता यथाग्नी सु समृद्धर्षिः करोति ईधमशी भस्मसात तथा मद विषय भक्तिर उद्धवै नामसी कृत स्नशः. त्याचे अर्थ कसं म्हणाली? जशी होड उज्ज लागतं पडा आम्ही रानान सांगया जंगलान सांगया उज्ज लागता तेन्ना लाकूडच पळय रुखाचे ते वग्गी जळटा. जळून ते राख जाता, ॲशेस जाता, राख जाता. तशीची कोण मिगेल भक्ती करता पळय मिगेल म्हणाली कृष्णाल भक्ती करता पळय तागे जितले पाप ताण केल्ला पळय ते पुरा भस्म जाता इमिडिएटली. करोति इधमशी भस्मसात. कितलेय ताण पाप केला आसता पुरो एक वेळा ताण देवाल नांव घेतल्यार पळय तागे कितले पुरा सिनफुल काम आस पळय पाप आस पळय ते पुरा नश्ट जाता. तशी देवान उद्धवाक 11th canto 14th chapter श्लोक नंबर 19 ताण सांगला. तशीची देवान
6th canto 1st chapter 16th श्लोकान तू सांगला न तथा हि अघवान राजन पूयते तप अधिभिः यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निशवया हाजो अर्थ कसं म्हणाली एक पाप केलेल मनुष्य जेन्ना एक वैष्णव आला जाल्यार तागेले स्पिरिच्युअल मास्टर तागेले गुरुला सेव करता पडा आणि तेन्ना तागेले गुरु ताका कृष्णाला शेल्टर घेवच्याक हेल्प करता पडा तेन्ना तागेले पुरा तागेले पाप कर्म पडा तो पुरा जोडून वता कंप्लीट जाता कंप्लीट फिनिश हे पाप कर्म आम्ही प्रायश्चित करतात पडा ते पाप कर्म कंच्या खातीर आम्ही प्रायश्चित करतात पडा ते पाप कॅन्सल जावचा पुरो की हुण जावचा पुरो ताजे रिजल्ट जाल्यार ही पाप करची वृत्ती आसा पडा आमगेल्या पाप करचे आमगेले ते एक इच्छा आसता पडा ते कैद जायना प्रायश्चित करताना प्रायश्चित कशाला करचे म्हणाली आता केलोपटी सांगतात एक एस्ट्रॉलॉजी असतात ज्योतिषानी असतात पडा एक प्रॉपर एक कोणाक ज्योतिष विद्या लायक गोतच पडा तो आमकां फ्युचर सांगता आणि आमगेले कसन दोष आस पडा हांव सांगेत ताका प्रॉपर ताका ज्ञान आसला ज्योतिष विद्याचे तो परफेक्ट सांगतालो तेन्ना तो आमकां सांगता तुमकां शनी आसला न्ही साडेसाती शनी आसला तुमी ह्या पुरा करता तेन्ना आमी तें करतात पडा तें आमकां कर्म लागचें तातूंत आमकां रिलॅक्स आमकां एक कसो म्हणाली हेल्प जावच्या पुरो मे बी ताजें आमकां फळ तितलें आमकां लागना बिकॉज आमी हांगा कर्मकांड केला वेदांत बरयला म्हणून त्या हिसाबार आमी नवग्रह शांती करची की शनी देवाक तेल चडोवची की त्या पुरा सांगितलें आमी करतात तेन्ना ताजे प्रभाव आमकां हूण पडटा जाल्यार पण मे बी कॅन्सल जावचो पुरो जाल्यार वापस ते पाप करची वृत्ती आसा पडा तें नश्ट जायना कर्मकांड आमची पाप करची वृत्ती नष्ट करता जाल्यार पळय आमकां देवाल भक्ती मात्र करता तेन्ना मात्र आमगेल्यान तूं भितर जे पाप करची वृत्ती आसा पळय ती नष्ट जाता अदरवायज पॉसिबल ना ओनली एंड ओनली आमी देवाल नांव घेतलारी देवाल भक्ती केल्लारी आमगेल्या गुरु महाराजाला सेव केल्लारी वैष्णवाल सेव आनी केल्लार पळय तेन्ना मात्र आमकां आमगेले भितर जे पाप करची प्रवृत्ती आसा पळय ती नष्ट जाता ना जाल्यार जावचा जायना आता एक आमी एक सान एक उदाहरण घेतल्यार पळय जेन्ना खंयच्याय चेडूं जल्म येता पळय त्या जल्म येताना फुडल्या जल्माच्या बॅगेज तो कॅरी करता फुडल्या जन्मात तागेले पाप की पुण्य की कसं कर्म पडा ते कर्म घेऊन ताण जन्म जावचा त्याला करता जन्म मेळटा तागेल्या फुडल्या जन्मात कसं ताण केल्ला पडा त्याला करता जन्म मेळटा आता 3-4 दीस पडे विश्वरूप प्रभून एक क्लास सांगिल्ले तशी जी मुगेल भक्तिशास्त्री कोर्स तो एक आमगेले आमकां कोण शिकयत पडा ताण वरच्यान सांगिल्ले हें हार्डली विदीन 7 days दोन पटी आयकलां हांवें मेन प्रिंसिपली 4 जानवर आस पळय जानवर म्हळ्यार एनिमल्स आस पळय ताजे नंतर आमकां मनुष्य जीवन मेळटा 4 एनिमल्स
प्रिंसिपली आणि त्या लेकार आमकां गुणय मेळटा. फर्स्ट म्हळ्यार गाय. गाय लास्ट बर्थ नंतर आमकां जन्म मेळटा, मनशाल जन्म मेळटा. आनी कोण गाय दाखवून जन्म घेता पळय, मनशाल जन्म घेता पळय, तागे स्वभाव सात्विक स्वभाव आसता. मेजर तीन 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 गुण सक्रांतू आसता. सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आमकां पुराणांतू आसता. जाल्यार ही कोण गाय दाखवून मागीर मनशाल जन्म येता पळय, तागेले प्राधान्य आसा पळय ते सात्विक आसता. तीन गुणांतून चड ताका आसता सात्विक गुण. तशीच सेकंड आसा लायन. लायना दाखवून कोणाक मनशाल जन्म मेळटा पळय, तागेले स्वभाव राजसीक आसता. राजसीक लायन कशी पॅशन आसता तशी तो वैश्य फॅमिलींतून जन्म घेता आणि तशी धांवता आसता मागीर लायना म्हणटा. तशीच हस्ती आसा पळय, हस्ती ताका ताण मारल्या नंतर एक त्या जिवाक वापस ह्युमन फॉर्म मेळटा. तागेलंतू रजोगुण आणि तमोगुण मिक्स आसता त्या मनशाक. आणि फोर्थ म्हळ्यार मांकड. मांकडा नंतर मनुष्य जीवन मेळटा आफ्टर मंकी. मंकी लँतू कोण मंकी दाखवून वापस एक ह्युमन लायफ मेळटा पळय, तो तमोगुणांत आसता. आणि मोस्टली आमी लेबर क्लास पळयतात पळय, शूद्र क्लास, लेबर क्लास एकदम, तांगेल जन्म जावचो मांकडा नंतर. या अर्थ रिसेंटली विश्वरूप प्रभू ने सांगितले आणि भक्तिशास्त्री त्या प्रभूजीने सांगितले म्हणून थॉट उड जाता म्हाका. आता हांव सांगता आशिल्लो प्रत्येक चेडूं आसा पळय, जेन्ना जन्म येता तेन्ना तागेले फुडल्या जन्माची बॅगेज तो कॅरी करता. पाप कर्म की पुण्य कर्म कसं नसता ताजे तो कॅरी करून ह्या जन्मा येता. आणि ताका देव एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता, एक चान्स दिता. आता कर्म पळय, एक लायन आमी एक आलोचन करया. एक कर्माची एक लायन आसा कर्म. ते आमगेलो ऑटोमॅटिकली आमगेलो बर्था वेळार येता, आमकां जन्म घेतना येता आमकां त्या कर्माला एक लायन. आमी एक आलोचन करया, एक लायन ही कर्माची आमगेली. आता हाचे प्रभाव हाक आता एक त्या अकबराला आणि बिरबला स्टोरी आशिल्लो. अकबराने एक लायन ड्रॉ केले आणि बिरबलाक सांगले की ह्या लायनाक हात लायन अशी, ह्या लायनाक कसली कर्न अशी हाक सांग करता. तेजो सुमार जण येता ती करूं जायना. मागीर बिरबल कसं करता, त्या लायना लागीं एक होड लायन करता तो. त्या लायना पेक्षा होड लायन करता, तेन्ना ही लायन सांग जाता. तशीच कर्म आमगेली एक लायन आसा, तीक सान करता जाल्यार आमी लायक काम करता तेन्ना ते कर्मात लायन आसा पळय ती सान जाता आसता. तशीच आमी जेन्ना भक्ती करतात पळय, आनी भक्तीची लायन आमगेली होड जशी जितली होड जाता पळय तितल्याची आमगेली हे कर्म आमी फुडल्या जन्मात आमी जे कर्म कॅरी करतात पळय ताचे प्रभाव आमकां ह्या जिवनारी उण पडटा. भक्ती निमित्त कॅन्सल जाता एकेजी फस्ट कॅन्सल जाता. म्हळ्यार सांगतात न्हू पाय कट जावका जाल्यार एक बोट कट जाता, एक सान घाय जाता आमकां, तितलो वरकेन कट जाता भक्ती केल्यार.
आमगेल प्रयत्न आसका आमगेल जी भक्तीची लाईन आस पडा ती जाल तितली आमी होड करता जितली ती आमी भक्तीच लाईन होड करता रावतालीच पडा तितलो आमगेल्या फुडल्या जन्माचे की ह्या जन्माचे आमगेले कर्म आस पडा ताजे प्रभाव आमगेल्या जिवनारी पडना तसे सनफ्लावर सीड्स चिकपी सीड्स त्या बी असत पडा त्या बियेक आम्ही वापास मातयेंत घालणारी ताजी रूख आपास जावता खंयची बी आमी घालतात पळय ताजी रूख आपास जाता जाल्यार त्या बियेन तूं वापास रूख जावका जावचा नज तें आमी कसन करता त्या बियेक कायलेर जावन आमी शिके भाजूका ते भाजिल नंतर तुम्ही मातयेंत घालणारी ताजी रूख जायना मागीर कित्याक म्हणारी ताजे ते प्रॉपर्टी आशिल्ली पळय त्या कायलेर आमी भाजिता ना त्या प्रॉपर्टी जळ वता तशीच आमी आमगेल्या अनर्थ पुरा जळोवका आनी ते जळोवचे साध्य कशें अशें म्हणाली देवाल भक्तीन मात्र देवाल भक्ती एक ती कायल आसा ती तेसल कायली तांतू आमगेले अनर्थ आमकां जळोवच्याक साध्य आसा आपूण गॅस पेटू का गॅसार खाली अशी कायल दवर न्हू गॅस पेटी ना जाल्यार कांय जायना गॅस पेटू का त्या इम्पॉर्टंट त्या गॅस कसन म्हळ्यार आमगेल्या साधना जप करची की त्या पुरा गॅसा म्हणचे त्या आमगेल्या तूं अनर्थ जळयता देवाल भक्ती करची साधना करची जप करची वैष्णवाल सेव करची अर्च विग्रहाल सेव करचे देवाल खातीर भोग करचे ऑल डिवोशनल एक्टिविटीज आमगे 9 विधा भक्ती आसा श्रवणम कीर्तनम पादसेवनम विष्णुस्मरणम त्या पुरा आत्मनिवेदन थंय अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन त्या पुरा मैंने आमी फॉलो करतात पळय एक एक किंचे एक 9 दाखवून कसं नाही एक सिन्सियरली फॉलो केल्यार पळय ते आमगे पाप करची वृत्ती अनर्थ पळय त्या पुरा जळून वता त्या जळून गेल्यार आपास आमी ते सेम आमगेले ते पाप कर्म करना ते आमकां मस्त ध्यान दवरता ते आमगेले ते वृत्ती आसा पळय पाप करची वृत्ती की ताका नष्ट करता धर आमगेल्या मन अंतू स टायपाच आमगेल्या अनर्थ आसता काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हे दूर करता जाल्यार एकूच उपाय पायस एक्टिविटी करून कांय जायना पुण्य कर्म करून तुमकां हांगा दाखोवन ह्या भौतीक जगतात दाखोवन भायर पडूं जायना पुण्य कर्म करतना पाप कर्म करतना कशी जायना तेची जाल्यार पुण्य कर्म करून आमकां वापस भौतीक जगत सोडूं जायना अंग दाखोवन भायर पडचें एक मात्र साधन एक मात्र उपाय तो उपाय कसो म्हळ्यार देवाल भक्ती कृष्णाल भक्ती केल्यार मात्र आमकां हें भौतीक जगता दाखोवन आमकां भायर पडूं येता नाजाल्यार आमी हांगा आसता ती खंयची रुपार आसता ती खंयची बॉडींत आसताली ती खंयचीच आमकां शरीर मेळटा आमकां सांगूं जायना आमकां गुंतना आमगे कर्मा निमित्त आमकां खंयचें शरीर मेळटा आमकां गुंतना तें नाका जाल्यार आमकां वापस हें शरीर नाका म्हण जाल्यार आमी देवाल भक्ती करता भक्ती करून आमी हांगा दाखोवन भायर पडटा तांचे तात्पर्य इतलें की गुड कर्म आनी बॅड कर्म कॅन्सल जायना गुड कर्म चांग कर्म केल्यार ताजें फळ आमकां मेळटा चांग फळ मेळटालें पाप कर्म केल्यार आमकां ताजें फळ तशी मेळटालें तर दोनी भोगूंक आमी वापस हें भौतीक जगतांतूं येवपाची ती आमकां कांय तातूंत पर्याय ना आमगेला आतां कांय ना तें पाप कर्म केल्यार आमगेले अधोगच्छन्ति म्हळ्यार सकलच्या लोकांत आमकां जन्म जावचो नाजाल्यार एनिमल किंगडमांत जन्म जावचो तशी ती पुण्य कर्म केल्यार आमी स्वर्गलोका वचपाची थंय आमगेलें पुण्य कंप्लीट जाले नंतर आपास आमी शेणे पुण्य विशंती सांगतात पळय तशी आपास आमी ह्या भौतीक जगतांत येवन आमकां जन्म घेवका तसल्यार आमी हें जागृत करून आमगेलें मन देवांत लावन जप लायक करून कर न्हू
देवाल सेव करचे की वैष्णवाल सेव करचे की गुरु महाराजाल सेव करचे की जाल तितलें आमकां जितली कॅपॅसिटी आसा पळय जितलें आमकां करूंक साध्य आसा तितलें आमी करता प्रयत्न करता ते कर न्हू आमी आंग दाखोवन भायर पडचे देवाल धामांत वचचे ते आमी प्रयत्न करता तितलें सांगून आयचे हांव म्हगेले क्लास करीत करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका कोणाक कसले क्वेश्चन असती